आनंदभरीत नातालां तुमकां सगल्यांक. नातालांचे परबेक आमी सगळीं खुशाल आनी आनंदवंत जाल्लीं आसा. आनी कित्याक बाळूक जेजू जल्मला. ह्या गोट्यांत जेजूची इमाज. पूण आमच्या जण एकल्याच्या काळजान खरो जेजू जल्मता हीच आयची नातालांची परब. आनी नातालांची परब आमकां याद करता 2000 वयर वर्सां फाटीं जेजूचो जल्म जाल्लो ती. जाल्यार आमची तयारी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक. तर ही तयारी करता आसतना आमचे मोदें जेजू नव्यान जल्मून येवंक जाय. आमच्या घराब्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या देशांत आयज नव्यान जेजू जल्मून येवपाक जाय. तर हो जेजू जेन्ना आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या जिवितांत जल्मता, आमी खरेंच आनंदभरीत नातालां मनोवपाक पावतले. जाल्यार आयची आमची परिस्थिती घडये तितली बरी ना. घडये आमी पळयता आसतना आमकां आयज भिरांत दिसता. आयज रिलिजियस इनटॉलरन्स आमच्या देशांत घडये वाडलेलें दिश्टी पडटा. आयज घडये एकलो आपणाक जाय ते भाशेन आयज जिवंक सोदता. जाल्यार ह्याच वातावरणांत जंय मनीस सांडलेलो कसो आसा, एके भाशेन आख्ख्या भोंवतणचो काळोख मनशाक गिरासता, तेन्ना जेजू आमकां उजवाड. आनी हो उजवाड आमच्या जिवितांत जरी तर भितर सरलो जाल्यार होच उजवाड आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. मागीर तूं खंयच्याय धर्माचो जावं, हो सोडवंडार सगळ्यां पासत आयला आनी सगळ्यांक नवें जिवीत दिवंक आनी आपल्या बापाशी व्हरूंक. जाल्यार ह्याच सोडवंडाराक आमच्या जिवितांत घेवपाक येयात भावार्थ्यानो, ताका सगळीं मेळुया. तो सुपुल्लो बाळूक कसो आमचे मदें आयला, देवाचो शब्द मनीस जावन आमचे मद्यांची येला. आनी ताका घेवपाक ताचे आवयन आंकवार मारयेन आपलो जबाब वय म्हणून दिला, हांव सर्वेस्पराची चाकून. जाल्यार आमी सगळीं देवाची चाकरां कशीं ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदूंक, एकामेका सवें मोग, शांती, भावपण आमी जिवंक, एकामेकाक बोगसूंक. कित्याक आमी घडये एकामेकाचेर जायतीं चुकलेलीं आसा. एकामेकाक बोगसून, एकामेकाक समजून आनी भोव करून जे कोण समाजाचे देगेक पडलेले आसात, घडये गरीबसाणीक सांपडलेले आसात, कोश्टांक सांपडलेले आसात, तांचे सवें हुस्को दाखोवन ही नातालां आमकां आनीक आनंदभरीत करुया. सगल्यांक तुमकां आनंदभरीत नातालां. Supulo baluk sala, eyat namaskar korat, eyat namaskar korat, eyat namaskar korat.